नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। शिक्षणाबरोबर देश आणि विदेशातले नाणी संग्रह करतल्या एक विद्यार्थी वर्ल्ड रेकॉर्डात आपणाले नाव दाखल करून गेला। कारवार तालुक्याच्या शेजवाड ग्रामाचे रहिवासी वासुदेव अनंत हर्चीकर यांनी असली एक सवय लावून घेऊन आज आपले नाव वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडिया हेतू दाखल केलात। सध्या कारवारच्या शिवाजी शिक्षण महाविद्यालयात बीएड अखेरच्या वर्षाक शिकतेत आशिल्ले वासुदेव गेल्या 3 वर्षांच्यान देशी आणि विदेशी नाणे संग्रह करचे सवय करून गेलात। तसेच 2006 ते 2020 पर्यंत भारताचे 10 रुपयाचे 21 प्रकाराचे नाणे संग्रह करून वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडियात धाडिले। ते पारखून पळयल्यानंतर वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडियात निवड झाल्याबद्दल पुरस्कार, प्रमाणपत्र आणि पदक हेमका दान दिले। 10 रुपयाचे नाणे इतलेच नाही, भारत देशाचे अलग अलग अर्थ आणि अलग अलग काणी सांगची नाणे, पावाणे, बाराणे, टांगो, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 ते 10 रुपयाचे मिळून 21 प्रकाराचे हजारापेक्षा जास्त नाणे हेमी संग्रह केलात। तसेच विदेशी नाणे जावन आशिल्ले अरब, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाळ, अमेरिका, इराण, ऑस्ट्रेलिया, इराक, कॅनडा, नेदरलँड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, न्यूझीलंड, हॉलंड असे खूप इतले देशाचे नाणे हेमी संग्रह केलात। गेल्या 3 वर्षांच्यान नाणे संग्रह करूक सुरुवात केली तेन्ना पैशाचे जे तेन्नाची मोल आणि तेन्ना त्याच्या फाटल्यान आशिल्ली काणी आपणाक कळून येयली। पहिलेचे अधिकाराचे प्रशासन कसे आशिले ही बी माहिती कळून येयली। नंतर ह्याच्याबद्दल अध्ययन करतेत नाणे संग्रह करू लागलो। देशाचो इतिहास सुद्धा नाण्यावयल्यान कळटा असे वासुदेव हेमी सांगतात। सगळ्यांक नमस्कार, मागेल नाव वासुदेव अनंत हर्चीकर। हांव शेजवाडचो निवासी। म्हाका खूप आनंद जाता आसा। वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडिया 2021 मागेल एक न्यू रेकॉर्ड जाल्ले आसा। म्हाका खूप आनंद जाता आसा। तेजे बरोबर 2006 टू 2020 पर्यंत हांव वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडियाक 10 रुपीज कॉइन सगळे कलेक्ट करून दिल्ले आसा। तेमी तेजे नंतर तेजे वयर व्हेरिफिकेशन करून तेमी एक रिजल्ट दिला। वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडिया 2021 एक न्यू रेकॉर्ड म्हणून तेमी अप्रुवल जाले। तेजे नंतर वेबसायटा भितर ते एंट्री जाल्ले आसा। म्हाका खूप आनंद जाता आसा। तेजे बरोबर आमगेर शेजवाडचे नाव येयले, म्हाका आनी खूप आनंद जाता आसा। तेजे बरोबर आमगेर कारवार तालुक्याचे नाव, आमगेर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नाव, तेजे बरोबर आमगेर कर्नाटका स्टेटाचे नाव सुद्धा थंय वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडिया भितर एंट्री जाल्ले आसा। आणि म्हाका हांव आमगेर भारताचे कॉइन्स खूप कलेक्ट केल्ले आसा। 1000 वयर कॉइन्स कलेक्ट केल्ले आसा। हांव हे कॉइन्स सगळे कलेक्ट करचे उद्देश कितका म्हणल्यार आमकां हे भारतीय संस्कृती बद्दल आमी अध्ययन करच्याक आमकां हे कॉइन्स खूप हेल्प करते आसात। तेजे बरोबर मागेल एक व्हड रिक्वेस्ट कितका म्हणल्यार एक आमगेले भारताक मेळिल्ले कितें पुरातत्व वस्तू आसात ते आमी जपून दवरचे जाय। हे आमकां मुखाल पिढेक बीन खूप यूज जाता। तशें म्हण आमी हे सगळे कॉइन्स बीन सगळे कलेक्ट केल्यार आमकां आमगेर भारतीय इतिहास आमी अध्ययन करच्याक खूप आमकां सहाय करता म्हण मागेर एक अभिप्राय हांव। हुवारान नुकसान जावन आज 15 दिवस जावन गेले जाल्यार सरकारा खांच्यान लोकांक अजुनी परिहार मेळना। त्रासात आशिल्ल्या लोकांक ताबडतोब परिहार मेळू जाय असा आग्रह वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राज्याध्यक्ष ताहिर हुसेन हेमी केला। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात सोमवाराक प्रेस मिटिंगात उलयिल्ले वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राज्याध्यक्ष ताहिर हुसेन यांनी सांगले, वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे 10 लोक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हुवारान नुकसान झालेल्या भागात भेट देऊन येऊन लोकांले कष्ट समस्या किती म्हणून माहिती घेयले। खूप इतली घरां संपूर्ण कोसळून पडलात, जमीन शेत पाड जाला जाल्यार अजुनी पर्यंत लोकांक सरकारान सांगिल्ले 10,000 रुपये परिहार पावलो ना। घर पडिल्ल्या लोकांक रावूंक घर ना असले परिस्थितीत लोक आसात। केंद्र सरकारान गुजरातात हुंवार येयले तेन्ना 1000 करोड परिहार घोषित केल्ले जाल्यार कर्नाटक राज्यात चिल्लर दिवन घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हात दिलात। जात तितले बेगीन सगळे कडेन सर्वेक्षण करून नुकसान जाल्ल्याक परिहार दिवं जाय म्हण तेणी आग्रह केले। तसेच कोविड रोगान मरण जाल्ले परिवहन विभागाचे कर्मचारील्या कुटुंबाक 30 लाख रुपये परिहार दिता म्हणून तेन्नाचे परिवहन खात्याचे मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी घोषित केले।
जाल्यार RTI मार्फत माहिती घेवन पळयल्यार एक कुटुंबाक बी परिहार मेळना। सुमार 80 पेक्षा जास्त परिवहन विभागाचे कर्मचारीले मरण जाला। तेमगेल कुटुंबाक सरकाराच्या मंत्रीन घोषित केल्ले परिहार दिवंक जाय अशें तिणी मागणी केली। ह्या वेळाचेर अजीज जागीरदार, आसिफ शेख हेन्नी उपस्थित आशिल्ले। ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸತತವಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ। 90 वर्षानंतर गवळीवाडा हिंगा आशिल्ल्या साईचा माळा हिंगा लोंढा वन विभाग अधिकाऱ्यान सोलार लाईट मिळवून दिलो। खानापूर तालुक्यात आशिल्ल्या नेरसा आणि कोंगळा या गावात आशिल्ल्या साईचा माळा नावान ओळख आशिल्ल्या अतिशय दुर्गम गवळीवाड्यात रावतल्या लोकांन आज म्हटल्यार तेमगेल घरात लाईटीचो उजेड पळयलो नाशिल्लो। साईचा माळा या गावात 15 कुटुंब रावतात, जाल्यार हिंगा 100 पेक्षा जास्ती लोकवस्ती आसा। हो भाग खूप दुर्गम आशिल्ल्यान गेल्या 90 वर्षाच्यान या भागात रावतल्या लोकांन घरात लाईट पळयला। हे थंय भेट दिवंक गेल्ल्या लोंढा वन विभागाचे अधिकारी प्रशांत गौर हेमका कळले। ताबडतोब तेमी बेंगळुरात आशिल्ल्या NGOक माहिती दिवन वेल्लूर टेक्नॉलॉजी तमिळनाडू या कंपनी खांच्यान प्रत्येक घराक 4 बल्ब, 1 फॅन तशेंच प्रत्येकाल्या गोट्यात 1 बल्ब असे 6 सोलर प्लांट बसवून दिलात। या टेक्नॉलॉजी खातीर 8 लाख रुपये खर्च झाले। या कामात डेप्युटी RFO लाडोबा राऊत तशेंच महावीर नांदगावे हेमगेले खूप सहकार्य मेळ्ळे। खूप अभ्यास करते, खूप आनंद होतो। सरकाराच्या नीतीचे विरुद्ध 25 जुलै तारखेच्या देशभरात चलते आशिल्ले प्रचार आंदोलन आज CIT येऊन कारवार जिल्हाधिकारी कचेरी मुखार केले। कृषी क्षेत्रात सुधारणा हाडच्या नावान केंद्र सरकारान लागू केले 3 नवीन कृषी कानून शेतकरी विरोध आसात आणि कॉर्पोरेट कंपनीच्या उद्धारा खातीर आसात। नवीन कृषी कानून शेतकरी लोकांक आपूण पिकयले धान्य उत्पन्न खंय बी आणि कोणाक बी विकूंक स्वातंत्र्य दिता। तेजेन शेतकऱ्याक खूप पैसे मेळटले असे प्रचार करतात। जाल्यार कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपनी प्रवेश करूक हो अवकाश दिते आसा। शेतकऱ्याला उत्पन्न खरेदी करूक कंपनी शेतकऱ्या बरा एग्रीमेंट करतले। एग्रीमेंट प्रमाणे दर दिवक खरीददार कंपनी तयार ना जाल्यार शेतकऱ्याक कसलोच रक्षण ना। असल्या कंपनी खंयच्यान न्याय मेळोवन घेवंक शेतकरी लोकांक कोर्टाक वयचे पडटले। अखेरेक कोर्टाक वचून जाम जावन शेतकरी आत्महत्या करतलो। तेजेन हे लागू केल्ले नवीन कृषी कानून कान उडो जाय म्हणून CITचे यमुना गावकर यांनी सांगले। ಪಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಕ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು। ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು। ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಡಿಯೋ ಜನರಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು, ನಡೀತಾ ಇದೆ 75 ವರ್ಷಗಳಂತಂದ್ರೆ। जोरडा तालुक्यात आशिल्ल्या सगळ्या व्यापारी लोकांक तशेंच मंदिरात काम करतल्या कर्मचारी लोकांक आणि रिसॉर्ट कर्मचाऱ्यांक कोरोना चाचणी करचे बंधनकारक केलात। जोरडा तालुक्यात कोरोनाचो प्रभाव वाढून येजो म्हण व्यापारी वर्ग, मंदिर, मस्जिद, चर्चमध्ये आशिल पुजारी, कर्मचारी तशेंच या भागात आशिल्ल्या रिसॉर्ट कर्मचाऱ्यांक दर शनिवाराक रॅपिड टेस्ट करचे बंधनकारक आसा असो आदेश जोरडा तहसीलदारान केला। या आदेशाचे पालन करणे जाल्यार त्यांचे विरुद्ध कठीण क्रम घेतले असे तेमी सांगले। तसमण खूब इतले व्यापारी रॅपिड टेस्ट करून घेते आसात। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 2, अंकोला 5, कुमटा 7, होन्नावर 4, भटकळ 5, शिर्शी 3, सिद्धापूर 1 आणि मुंडगोडात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53,776 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। त्यापैकी 52,494 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 442 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 740 लोकांले मरण झाला।
आयचं इतलं न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.